Page number 3, A5. Burgia boktin somnia Kaya koruneya Wiswas doruneta Bapa mokareta Atmiat sota baba Bozoketa duka Atmiat sota baba Bozoketa duka बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज जावन आसा 7वो दीस अग्योंत इनासाच्या नोयनाचो आमी कोणा बरोबर चलता ते दीस आमी आयकलां मिका ह्या प्रवाद्यान आमकां सांगलेलें प्रमाणीकपणे भोवात दोळे मोयात दाखयात आनी सर्वेस्परा कडेन खालतेकायेन चलात आमी ते भाशेन आयकल्या आनी ते भाशेन आमी जियेता पूण देवा बरोबर चल्ली म्हणटोच देवा सारके आमी उदीक आनी उदीक जाता आयज आमी सांत इनासाचेरूच न्हय पूण आल्फोन्सा ही केरळाची सांत जाल्ली आसा ती 30 आनी 6 वर्सांचीच आसलेली भुरगीं आसलेली मोटवाशी जाली आनी तिणेन आपलें जिवीत सगळेंच जेजूच्या एकवटान सारलें आनी जेजू बरोबर ती चलताली ताचें दुखूय तिणेन आपणाचेर पत्करलें आपल्या पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत आमचेरूय कितले आयिल्ले आसा ते आमी कशें पत्करता सायबा तें काडून उडय म्हणटा पूण आमकां तर बरीं आसतना तें दिलेलें आसा जाल्यार आमी ताका अर्घां दिवंक जाय आनी ताचे बरोबर आमी दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत मागोवंक जाय आनी सगळें आमचें दूख जेजूक एकवटोन तांचे पासत आमी वारोवंक जाय हे भाशेन आमी केलेलें आसा पूण केन्नाय आमी चुकल्या तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Amen. मागुया देवा आमच्या सरवणनारा भाग्योंत आल्फोन्सा तुजे विस्वाशी आंकवारीची परब आज आमी संतोशान समोरमता जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखून आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत ओतम्या कुडीच्या निर्मळपणान आमचें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. देवाचें उतर आतां आमी कान दिवन आयकुया जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप दीस आनी रात थांबून आसतना म्हजे दोळ्यांनी व्हांवतात दुखां म्हजे परजेचे आंकवार दुवेशेर भयखोर नश्ट आयला ती एकदम गायाळ जाल्या रानांत वनांत वचोन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात कितें कोत्ताय तें त्याच नकळत तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय गाय तुज्या ओतम्या सियोनाचो
कांटाळो येता गाय कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरें जावपाचो आनीक आमकां बोरवाचो ना. सवस कांयक आशेतालें हांव, पूण बोरवें कांयच आयलें ना. बरें जावचो वेळ पावलो गाय म्हूण पळयतालें हांव, पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा, आमचें खोटेपण आनी आमचे पुर्वजांचें गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुजे नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेचे सिंहासनाचो मान उबोवं नाका. आमचो उगडास कर, आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाकात. राष्ट्राचे कुड्डे देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसात? वो मळबाच्यान आपशीच पावस घालूंक जाता जायत? तूं एकलोच हें करताय न्हय गाय सर्वेस्परा. देवा म्हज्या, तुजेरूच आमचे विस्वास, कित्याक हें सगळें तूंच करताय. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणया तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमचे पुर्वजांचो अपराध आमचे माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजे कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दोलदिरे. जबाब तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुजे नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमचे सोडवणारा, आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुजे नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुदोण पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुजे बावल्याचे बोळान निवार. जबाब तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परजा, तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेल्यो सासणाचे सासणाक तुका दिनवासतल्या. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणी करतल्या. जबाब तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. बी देवाची उतर आनी जेसू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक थोकता. Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. Soy Sarvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिश्यांनी ताचे सोरशीं येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराच्या ओपाऱ्याची समजणी आमकां दी. तांणी परती पळोवन तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नश्ट्यांची भुरगीं. नेर वोंपलोलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते तांच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट
देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो कोत्तल्या मनशांक जमयतले आनी उज्यांत आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी परजळटलीं. आयकूंक कान आसतल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. एका घोराब्यांत 5 भुरगीं आसलेलीं. व्हडलो चेडो वाडटा वाडटा सगल्या जाणांक ताणें एक म्हणना हितूं कसलो तो मनीस, कसली म्हजी भयण, कसलो म्हजो भाव तें निवडून तो तांचे बरोबर ते भाशेन जियेतालो. थोड्यांक तो उचलून दवरतालो, थोड्यांक तो खाला उडयतालो. आनी हाका लागून खूब तांचे मदें भितरल्यान तोळमोळ आसताली. व्हडलीं जालीं तीं. सगल्या जाणां म्हणना हितूं तांच्या घरांनी आसलेलीं. एक दीस ताचो इश्ट आयलो आनी ते दोगूय जाण म्हणना हितूं बिझनस वाले आसलेले. च्या पियेता आसतना दोगूय जाण उलोवंक लागले आनी ताच्या इश्टान ताका सांगलें, म्हजी बायल इतली बरी आसलेली पूण आतां कितें म्हणटा कितें कोत्ता तें म्हाका समजना. म्हाका ती सारकी भितरल्यान खाता, उचांबोळीत जाता हांव. तिका हांव सारकी दुरुस्त करूंक सोदतां पूण तशें घडना. दर दिसा हांव इतलो चिंत्तां कितें करपाचें काय म्हणून. शेकी म्हाका अशें दिसलें की म्हज्यान तिका बदलूंक जायना. हें कितें म्हणून जालें. देवाकायन भास दिलेली आसा मरो पर्यंत तिका हांव पत्करतलो म्हणून. पूण एकदम कठीण जाता. मागीर हांवें देवा कडेनच मागलें, म्हाका तरी तुजी बुद्धी कशे भाशेन म्हणून हिचे बरोबर म्हजें जिवीत सारपाचें. मागीर शेकी एक दीस म्हाका कळोन आयलें की देव आमकां सगल्या जाणांक पत्करता न्हय, बऱ्यांक आनी वायटांक. तशेंच आमचे मदें बरें आनी वायट आसा. आमच्यान खूब फावटी तें वायट आमकां पत्करूंक जायना. आमी नकळो कशे भाशेन त्या वायटा बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. पूण त्या दिसा म्हाका देवान ही कृपा दिली आनी ते मेरेन सावन देवाचे गोठायेन म्हाका तिचे बरोबर म्हजें जिवीत सारूंक जाता. सोंपें न्हय तें पूण हांव फुडें पावलां मारतां. आनी अशें उलयतना हाच्या मदें ताका सगले आपले घरांत कितें घडटालें तें दिसूंक लागलें. कशे भाशेन हांवें सगल्या जाणांक एक लेबल दिल्लो आनी त्या लेबला प्रमाणें हांव सगल्या जाणांक ते वतीन तांचे बरोबर वागतालो. त्या दिसा सावन हें सगळेंच ताचें गेलें आनी तो तांकां पत्करूंक लागलो. आदले भाशेन न्हय पूण जशे भाशेन ती आतां आसा ते भाशेन तांचे बरोबर तो वागोवंक लागलो. भयणीनो आनी भावनो, आयजचें वाचप आमकां तेंच कळीत कोत्ता, वय की ना. पळयात, नेर आनी गोव दोनी बरोबर जेजो म्हणटा वाडोनी तांकां काडी नाकात. शेवटाक मागीर आमी काडचे. तेच भाशेन देवूय आमचे बरोबर जें बरें आनी वायट आहा तेच भाशेन निवडटलो. आनी हें आमकां देवान सांगलेलें आसा. ही जाणवाय आमकां देव मागीर दिता पूण आमी देवाक आजीर जावंक जाय. आनी जितले आमी ताका आजीर जाता तितलो तो आमकां शिकयता. पळय, देवान कितले म्हणून आपले पोरजे पासत केलेले, इज्रायल पोरजे पासत ती, पूण ती ताचे सुरशिल्लीं पयस वतात. आनी पयस गेलीं की ना, कालूच आमी आयकलेलें आसा त्या कुडक्या भाशेन आमी पुत्ता आमकां आनी आमी सगळींच मागीर पिड्यार जाता. वापरूंक जायना पूण देव आमकां पोत्तून घेता आनी आमकां बरीं कोत्ता. आयजूय तशेंच देवाचेर शीण कोत्ता आमी पूण देव तांकां पत्करता आनी तांकां पोत्तून जागो दिता आपल्या मोगान तुमी जिवोवच्याक.
आमचे मदें कितलें जालेलें आसा. इनासानूय आदीं आपणाक जाय पळय तांचे बरोबरूच भोंवतालो, पूण मागीर जेजूचो अणभव घडल्या उपरांत सगल्या जाणांक तो पत्करूंक लागलो. बऱ्यांक वायटांक, जीं कोण गरीब आसा, जीं कोण अशींच पडलेलीं आसा, तांकां सगल्या जाणांक रोम शारांत ताणें सगल्या जाणांक पत्करलीं. 10 अशे तो मिनिस्ट्री करतालो जुदेवां बरोबर, जे कोण पातकी आसलेले त्या मनशां बरोबर, जे कोण थंयसर तीं कोलवंतां आसलेलीं तांचे बरोबर, जे कोण अशेच दुयेंत आसलेले तांचे बरोबर, श्रीमंतां बरोबर, सगल्यां बरोबर. पूण हें कशें जालें? कित्याक ताका देवान ही समजणी दिली की तो आमकां सगल्या जाणांक पत्करता. आनी देवा एकवटान जावली की ना, मागीर देव आमचें सगळें हो सगळो कार्य फुडें व्हरता. आनी हे परी आमी देवाचीं भुरगीं जाता. भयणीनान भावनो, आमकां ही संदी मेळिल्ली आसा. आमी सगलीं जाणां भाग्यवंत इनासा कडेन मागया, भाग्यवंत आल्फोन्सा कडेन मागया, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागया, सगल्या स्वता भक्तां कडेन मागया, कित्याक तांकां देवान हे भाशेन दाखयलें. आनी आमी सांत भोगता, कित्याक देव आमचें सगळें जियेता. पूण हें देवाचें जिवीत उदीक आनी उदीक जिवोवच्याक सगल्या बरोबर आमी वावुरया, चड करून गरिबां बरोबर. कित्याक गरीब कोण? जांचे कडेन कांयच ना, तांकां देव मदत करता. हें कित्याक लागून जालें तें आमी ताचेर पळोवचें न्ही, पूण जी कोण कसलो अणभव घडटा वो तांकां मेळटा तांचे बरोबर आमी चलया. आनी जेजूक आमी तांकां अदीक आनी अदीक आजीर करया, आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. हें सगळें करच्याक ताका आमी आजीर जावंक जाय. सदांच जेजून सांगलां ते प्रमाणे रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट जेजू बरोबर सारया. आनी जेजू जो आमचें सगळें आसा तो आपल्या बापायक आमचें सगळें आपलें जिवीत ओपून दितलो. आनी आमकां, कित्याक आमी ताचे जावन आसा सांदे. तर सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताचो अणभव घेवया. आनी जेजू सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताचेंच सगळें तें सुस्कार सोडटना आमी ताचेर दवरया. आनी ताचेर दवरलें म्हणटच आमी पळयतले कशे भाशेन तें रोखडेंच नपयत जाता आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें वाडोंक लागता. हे परी आख्खी रातभर ताचें सगळें सारली म्हणटच ताच्या देवपणांत आमी भाग घेवंक लागता. आनी सकाळीं उठलीं म्हणटच ताका एकवटान रावलीं की आख्खो दीस आमच्यान ताचे बरोबर सारून खरेपणी देवाचें राज आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आमकां लागून न्हय पूण ताका लागून, कित्याक तो हें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाडटा. तर ह्या वेळार आमी आमच्या संवसारा पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायण उजोडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 28, C1. Amche donado baru, sorves morak beduya. Amche doneu baru, deva boluya. Amche kalisu baru, deva kalza meluya. Dacha moga sargosa.
म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव व्हडते देवा आमचे बापा, भाग्यवंत आंकवारी आल्फोन्साच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणणेचो योद आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्यांक पाठ करून आनी सुर्गीच्या स्वताच्या ओतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी दिनादीन मोनीन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतेकायेन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी येत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूक एकवटोन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारोवंक चलोवंक हें सगळें घडटा आमचें सगळें, पूण अदीक खोलायन तें घडच्याक ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आनी जांकां आमी भास दिलेल्या आमच्या मागण्याची तितल्यांकूय काळजांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुरकीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घारे आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 50, D7. Deus amamos chegar, liplolo uniaroba, dane valle bukelia, mion dile danelia. मागुया. प्रितीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्ट मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक भाग्यवंत आल्फोन्साचे देखीन जेजूच्या कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका
एकल्याकूच लोभ दिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक कारगां दिवया, महिमा दिवया आनी तुमकां वाखाणटां कित्याक घरा रावन इतलो त्योम जालो. मिसाक इगोर्जेंत येनासतना घरानूच तुमी मीस आयकतात. खूब जाणांक डिप्रेशन जालेलें आसा, कित्याक हांगसर येवंक जायना, भितरूच आसात म्हणून. पूण खूब जाणांक पेकोवणी मेळिल्ली आसा मिसांतल्यान, आनी आमी तुमचे पासत मागता म्हणटोच तुमकां ती गोठाय मेळिल्ली आसा. देवाक कारगां दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद मागया. हे मागणें आतां आमी भाग्योती नासाक करून ताचे मदतीन विनोतीन आमकांय आनिकूय बरेपण मागया. लॉयलाच्या भाग्योती नासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेकचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडवण्याच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हें सोगोट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून तुका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलोवंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्योती नासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3.